बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगला जेजू, शेवट पर्यंत तुवें तुज्या बापाचो आनी सगल्या मनशांचो मोग केलोय आनी तसोच तुज्या काळजाच्या मोगान एकामेकाचो आमी मोग करच्याक तुवें आमकां आज्ञा दिली. असल्या स्वयंभावट्या प्रिती मोगान आमा समेस्तांचो एकवट जावच्याक तुवें सायबा सगलें तुजें रगत वारोयलें आनी कोश्टां वलवल्या मदें खुर्सा वयर तुजो प्राण सोडलोय. तरूय ही तुजी मोगाची आज्ञा आमी सांबाळूंक ना. ही तुजी निमाणी आज्ञा आमी जायते पावटी मोडल्या. ह्या पातकांचें बोगसणें आमी मागता आनी प्रिती मोग आमचे मदें वाडचे खातीर ही तुजी कोश्टां दुखांची खुर्साची वाट आमी भेटयता. पयलें स्थान. जेसूचेर मोरनाचे फर्मोण मारतात. पुण्यपाठ आनी नमस्कार तुका करता सुम्य जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगला जेजू, कितले पावटी दुसऱ्यांची गोजे भायर नीत करून उनीत आमी करूंक पावता. तांचें वायट चिंता, तांचेर फर्मोण मारता. बोगोस आमकां जेजू, आनी जांची आमी जोडटी केल्या तांकां तूं अदीक वयर काड आनी तुज्या देण्यांनी बोर. काकूत आमची कोर सुम्या. दुसरें स्थान. जेसूच्या खांदार कुरीस घालतात. पुण्यपाठ आनी नमस्कार तुका करता सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगला जेजू, कितले पावटी जावं आमच्या उतरांनी जावं आमच्या कोन्यांनी दुसऱ्यांचेर आमी कुरीस घालता. तांचें जिवीत आमी जोड करता. बोगोस आमकां जेजू, आनी जांकां आमी दूख दिल्या तांकां तूं अदीक सूख दी. काकूत आमची कोर सुम्या. तिसरें स्थान. तुझी पवित्र सूर्या वरी पगता, तुरी आवे तुका, ओ मागेलो देवा, बोगोस जेसू पयले पावटी नमस्कार तुका करता सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगला जेजू, जेन्ना आमी दुसऱ्यांचो भार लोव करता तुकाच आमी कुरीस उबारूंक आदार दिता. आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान हें सोत रिगोय सायबा, आनी तुजोच खरो मोग करच्याक पेल्याक उदार काळजान पावूंक आमकां आयती आनी सुडसुडीत कोर. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. सवें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोड पुसता. मोगला जेजू, पुण्यपाठ आनी नमस्कार तुका नमस्कार करता. करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. मोगला जेजू, बाबाटाचे दोले आमकां दी. एक एका मनशा सवें आमच्या दुस्माना सवें लेगून बोव करून कोश्टांनी वलवलता, कालतेपणाक सांपडल्यात, हुस्क्यांनी तोलमोलतात, केडण्यांनी तकली बागोवन चलतात. असल्या मनशां सवें तुकाच पोल्योंक आमकां शिकय आनी लॉज न्हय म्हूण भिरांत नासतना तांचेंय मुखामोल पुसूंक आमी फुडें सोरशीं कोर सायबा. काकूत आमची कोर सुम्या. काकूत आमची कोर. तुझे योमी
सातवें स्थान. जेसू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोरणी पाठ आनी नमस्कार तुका करता सुम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या कित्याक तुज्या तुज्या पवित्र पवित्र कुर्सा कुर्सा वरवीं वरवीं सोडयला सोडिल्लो म्हूण म्हूण सगळो सगळो संवसार. मोगाला जेजू माये मोगान आमची काळजां बोर. रस्त्यार पडलेल्यांक उबारूंक, कोण नासलेल्यांक आदार दिवंक, उदरगतीक सांपडल्यांचें समाधान करूंक, बरे समारिताना परवीं आमकां सदांच आयतींग कोर. काकूत आमची कोर सुमिया. काकूट आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजाल्याच्या ओस्तुऱ्यांक जेसू बुजवण दिता. पोरनिपार करता आनी नमस्कार करता तुका सोम्या. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयला म्हूण सगळो संवसार. मोगाळा जेजू तुज्या काळजा सारके उदार काळीज आमकां दी. आमच्योच दुखी विसरून आमच्या भाव भयणीक तांच्या दुखींनी बुजवून दिवंक आमकां शिकय. काकूत आमची कोर. काकूट काकूत आमची कोर सुमिया. नववें स्थान. जेसू तिसरे पावटी दोरनीर शेवटोता. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयला म्हूण सगळो संवसार. मोगाळा जेजू कितले कितले मनीस पातकान शेवटून पडटात. कितले जाण पातकांतूच जियेतात. तांकां अदीक आमचे काकुळतीची गरज आसा. पातकांच्या मोगान आमची काळजां बोर सायबा आनी तांकां पयस सोडचे सुवातेर पातक्यांक सोडून काडूंक आनी तांकां पातकांतले वाटावूंक आमी वावुरतल्या. काकूत आमची कोर. काकूत आमची कोर सोम्या. धावें स्थान. जेजूक विंगडो करतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयला म्हूण सगळो संवसार. मोगाळा जेजू आमच्या भावा भयणी पासत सगळी आमची गिरेस्काय आनी आमची आंगोस्त्रां पासून वांटूंक आमकां तयार कर. ह्या खातीर काळजान आनी आत्म्यान आमकां दुर्बल कर आनी आमची काळजां पेल्याच्या काकुतीन मोगान उपाय. काकूत आमची कोर. काकूत आमची कोर सोम्या. तुझो प्रेम जाचनाक सोडतो उजो. इकरावें स्थान. जेजू खुर्सार किळायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार तुका करता सोम्या जेजू क्रिस्ता.
ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. मोगाळा जेजू, तुजे भाशेन सवस्काय आनी प्रिती मोग परगटूंक भोंवतात तांचे पांय सुभागी. बऱ्यो आनी दोळ्या करण्यो शिंपडाताय तांचे हात सुकेस्त. सायबा, तुजोच मोग मनशां मदें शिंपडावंक मरो पर्यान आमचे पांय जोरूंक आनी आमचे हात तोकूंक. काकूत आमची कर. काकूत आमची कर सुम्या. बारावे स्थान. जेसू कुर्सार मोरता. पोरणी पाठ आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. मोगाळा जेजू, तुजोच मोग करूं. इश्टाचेच पासत न्हय तर दुस्माना खातीर लेगून तूं कश्टता वळवळ्या मदें जीव दिताय. हाच्या वन व्हडलो मोग ना. तुज्या जिविता सारके सगळे आमचे जिवीत मोगाचे जिवीत जावन दी. इश्टाकून न्हय तर दुस्मानाक लेगून बोगसूंक आनी मोगान वेंगूंक आमकां शिकय. आनी प्रिती मोगान आमचे दीस सारतोच प्रिती मोगानूच प्राण सोडूंक आमकां फावो कर. काकूत आमची कर. काकूत आमची कर सुम्या. तेरावे स्थान. जेसू कुर्सा वयलो देवयतात आनी ताची मायेच्या गोपान घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. दुखेस्त माय, तुज्या आनी जेजूच्या काळजाक कसली बुजवण आमच्यान दिवंक येत. जेजूची निमानी आज्ञा, ताचो मोगाचो उपदेश जैतनायन आनी सपूर्णायन सांबाळूंक आमी निच्यो करता. आनी हेच परी जेजूच्या आनी तुज्या काळजाक आमी बुजवून आनी संतोश दिवंक सोदता. काकूत आमची कर. काकूत आमची कर सुम्या. चोदावे स्थान. जेसूक फोंडान निखिपितात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार तुका करता हांव सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगलो संवसार. मोगाळा जेजू, कितले आमचे जिवीत मनशां मुखार ओळख नासलेले, गुपीत लिपलेले आनी मोल नासलेले दिसत. तरी प्रिती मोग आमी सांबाळल्यार आमचे जिणेक खरो परजोळ मेळटलो आनी उंच मोळ आसलेले अशें आमी सोतमानता. खंयच्या कोनशाक तूं आमकां उडय, खंयसरूय आमकां पुरोवन दवर, पूण आमचे काळीज मोगाचे आक्ते कर आनी ताचो उजो सगळ्या मनशाक पावोसो कर. काकूत आमची कर. काकूत आमची कर. Oh
क्रुसाची वाट आमी केल्या आनी जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळला. ह्या मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेता देखून पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन पातकांचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्पदेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्यांक सांगता मनाची हांवें जायती पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यवतीच्या सांकवार मरे सगळ्यांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परांत लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. रातुया. मोगाळ बापा पासकांचे पुरबेक फावो ते परीन तयार जावंक आमकां तुज्या बाबार्थ्यांक आदार दी. सगळी तुजी पवित्र सभा कुडीचे दोणवणेन हो प्राचीत काळ समोर उमता ती दोणवण जोन एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता शिसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर देव अशें म्हणटा, नोश्टो मनीस सगळीं आपलीं पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समोज सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उरतलो, तो मोडचो ना. ताचे खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास कोचो ना. प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उरतलो. नोश्टो मनीस मेल्यार म्हाका सोतोस भोगता म्हूण तुमकां दिसता. सोरेस्पोर देव उलयता, पातक्या मनशान आपल्या नोश्टेपण सोडलें आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो सोतोस भोगता. पूण बऱ्या मनशान आपल्या बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नोश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचे नोश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो काय? सगळें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलो, कित्याक ताणें आपलें विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें आनी हेच खातीर तो मोडटलो. पूण तुमी म्हणटात, सोरेस्पोर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायेलाच्या गोराण्यांक आयक, हांव करता तें सारकें न्हय, वो तुमीच करतात तें की सारकें न्हय म्हणचें. बरो मनीस आपलें बरें जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोत्ता देखून मरता. तेन्ना ताणें वायट केलें देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपलें पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समोज सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरूंक फावो. सगळीं आदलीं पातकां सोडून ताणें येवजिल्लें देखून तो खरें जिवो उरतलो, ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब जातलो, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. म्हणुया, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. खोल खोल कोणान पडला, तुका उलो मारता तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. पूण पातकाक बोगसणें मेलता तुजे सोवें
म्हणून परमेस्परा आमी बोसतांव तुका साबाप तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव परमेस्पराची वाट हांव पोलेनूच आसा ताचे उतरार पातयेवन ओत्मो म्हजो रावता केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आशेता त्याहून म्हजो ओत्मो दोनयांक आवडेवन रावता साबाप तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव विस्वास आपलो दवरून राखणो फातोडीचेर आमचो विस्वास सगलो परोम ईश्वराचेर ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत तारणाची बोरती जाबाब तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव इस्रायलाक आतां सोर नश्टपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो जबाब तुका उलो मारता सायबा तूं म्हाका पाव उद्गार सगळे उबी रावया तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सळेस्पोर आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मोन गोठ्ठात सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेबा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूं एकदां जेसून आपल्या शिसांक म्हळें शास्त्र्यांच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात जिवेशी मारूं नाकात आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगतां कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो कोणूय आपल्या बाबाक बेळको मुडीत जाल्यार तो न्यायसोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो आनी कोणूय ताका आरे देव दवर नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या बाबाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण तुय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या बाबा लागीं शांती कर मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटूय तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मोदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातान दीत नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यान घालीत आनी तूं बोणकोणीन पडशी हांव तुका खरेंच सांगता निमणी दोमणी फारीक करीसर थंयसरलो तुका सुटचोच नाय जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाड बाबा भयणीनो आमच्या जिवितान मोग आनी राग हे दोन वस्तू दिसपोटी चलतात आमी जाणो आदल्या कोरारान आबेलाचे जेन्ना बेट देवान स्विकारली कायनाक राग आयलो आनी आपल्या बाबाक ताणें जिवेशी मारलो काळजांत ताणें राग आपल्या बाबाचो दवरलो आनी अशें आपल्या बाबाक जिवेशी तो मारूंक फुडें सरलो आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत जेन्ना कोणाचोय राग आमी दवरता तेन्ना बाबा भयणो आमचे सायंटिस्ट म्हणटात की आमच्या जिवितान आमकांच अदीक आमी कोश्टवता आमी अदीक आनी अदीक पिडेक सांपडटा आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान त्रास भोगता म्हणटूच राग जेन्ना आमकां दुसऱ्यांचो येता तेन्ना आमचें जिवीत नश्ट कोत्ता आमचें जिवीत बाबा भयणो शांतीन आसलेलें अदीक आमकां वायटाक वचूंक दिता आमी हो राग दुसऱ्यांचो मोगान आमच्या काळजान दवरून आमी शिजयता तेन्ना जायतो काळ बोलांडटा जायत्यो वस्तू आमी चिंता जायत्यो वस्तू आमच्या काळजांतल्यान उप्रासतात आनी उपरांत बाबा भयणो आमी विंगास घेवंक मुखार सरता पूण देव आज आमकां किरीत भाशेन ह्या दोनूय वाचपांनी कशे तरेन बरें जिवीत आमी जियोवचें तें आमकां शिकयता आनी कशे तरेन आमच्या बाबाक आमी बोगसूचें तें आमकां गरजेचें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता फारिसेवा आनी धर्मशास्त्र्यां भाशेन तुमी जाय नाकात
कित्याक तांकां मोजेसाच्या शास्त्राच्या रिती प्रमाणे आनीक दुसरें कांयच पडूंक ना. आपल्या भावा लागीं कितें करतात, कशे तरेन तांचो वेव्हार आसा, कशे तरेन ते भावा लागीं वागतात तें तांकां कांयच पडूंक ना. भावाचो नश्ट करूंक ते तयार आसात, पूण शास्त्र सांबाळूंक फुडें सरतात. आनी वाटेर तांकां भावाचो कितें भाशेन राग आसा म्हणून उगडास आसा जाल्यार ते तो भावाचो राग घेवन सुद्दां ही भेट भेटयतात आनी देवाक ती मानिना. हेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपान इजकेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आयकता आनी थंय आमकां मेळटा, नश्टो मनीस मेलो जाल्यार म्हाका संतोश भोगता अशें तुमकां दिसता देव विचारता. आनी ताणें आपलें नश्टेपण सोडलें आनी असो जिवो उरल्यार म्हाका संतोश भोगना अशें तुमकां दिसता. बाबा भयणीनो, जो बरो मनीस आसा तो आपले विस्वाशीपण सोडून देवाचेर कोलपता आनी वायट रस्त्यार चलता तेन्ना देव अदीक दुखी जाता. पूण एक नश्ट मनीस आपले नश्ट जिवीत सोडटा तेन्ना सुर्गीचें राज गणगणान खुशाल जाता. कित्याक हो नश्ट मनीस बऱ्या मार्गार येवंक प्रयत्न करता, आपलें मन काळीज देवाक तो भेटयता. आज आमी वाचलां शुभ वर्तमानान कितें भाशेन आमच्या भावाचो राग तर आमकां आयलो आनी आमकां दिसता आमी भावाचो राग घेवन ह्या वेदी मुखार भेट भेटोवंक मिसाची भेटेन वांटो घेता. जिसू म्हणटा तुजी भेट तुवें सोड. आमच्यान घोडयेक हें करूंक जायना जायते फावटी, पूण मीस जाल्या उपरांत तरी ह्या भाव जो आमचेर कोलपला, जो भावाचो राग आमच्या काळजांत शिजता, ताचेशी वचून भोगसणें मागूंक गरजेचें. आमी जायते फावटी म्हणटा इट्स डिफिकल्ट to forgive. It is difficult to forget, easy to forgive. ओय बाबा भयण, आमच्यान जायते फावटी विसरोंक जायना जायत, पूण दुसऱ्याक आमी जायते फावटी मनान आनी काळजान जेन्ना राग दवरता तेन्ना आमकांच आमी बाबा भयणो उणेपण हाडटा, आमकांच वायट हाडटा, आमकांच बाबा भयणो आमच्या जिवितान आमी अदीक आनी अदीक आमकां हार्मफूल इफेक्ट्स येतात ते सायंटिस्ट सांगतात. म्हणटच गरजेचें आमी आमच्या जिवितान भोगसणी दिवं, गरजेचें काळजांतान भोगसूं, गरजेचें दुसऱ्या खातीर देवान आमची सगळें दया दाखयल्या ते भाशेन दया दाखोव. जेजू पयले सुवातेर एक काकुतीवंत मनीस म्हूण आपल्या जिवितान दाखयता. कित्याक बापाची कृपान सोडवण आमकां मेळूंक पयले सुवातेर आमचे खातीर कुर्सार मरता, आमकां सोडवण तो दिता, सगल्यांक आमकां बक्षिता. कुर्सार आपलो प्राण सोडटना म्हणटा बापा तांकां बोगूस, ते नोकडो ते कितें करतात ती. काय बरीं उतरां बाबा भयणीनो बुजवणीची, काय बरीं उतरां काकलुतीची, काय बरीं उतरां आमकां स्फूर्ती दिवची. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना कोणाचोय राग दवरता तेन्ना बाबा भयण ह्या भावाक आमी भोगसणें काळजांत दिवंक आज जेजू आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितांत आमी दर दिसाक हें करूं आनी अशें आमी तर अदीक देवाक विस्वाशी आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत तें दाखोड करूं, आमच्या जिवितांत बरी देख आमी दिवं, दुसऱ्यांक काळजांतान भोगसूंक आमकां हें मिसांत न्हय पूण दर दिसाक देवाची कृपा मागून घेवया. Mogal Bapa, Doya
म्हज्या बाबा भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सगळेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या दोयार बापा, तुजे कोणवाळाचे पदवेन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेसून कुर्सार आपले रगत ओपलोल्या योजना वरवीं आमकां बोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योजना आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्याळेन तो मानून घे म्हूण मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयोबात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर काडयान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोय आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां चुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरे आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचुलकी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उंचुलकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचारली. ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेचपुरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचे रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bavardaco good porgu tuya. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. किरीत भाशेन पुर्गोतोरीन आसलेल्या सगल्या आमच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. आज आमची भयण लेसिदाद वाज ह्या आमच्या बाबा भयणां खातीर किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागोवंक लायता. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगतचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरोंडराची आज्ञा मनान धरून जिसून शिकवलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिसा तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडूं दिनाका पूण वायटांतल्या सर्वेस परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकताव तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवूत चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या हांव वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोस आत्मीक वाटेन तोरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका आयकवडटा. तुका आयकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून कितीच वेगळो जावन केदीच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Doya
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवाड्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळू आनी ताचे वरवीं पोरन्या खोटेपणांतली नितळ जावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वर उपकार. Sonsa sopo